clean this gutter because people over here, especially the ladies, they had problem because it stinks so much and they have not even touched it for a very long time. Today we have come to do the temporary work because it was hard doing it. It's a deep thing. It's hard doing the entire thing clean. So today we are doing the temporary work so that they have some relief over here. And once the Congress comes, once the Congress party comes, once Olencio comes, we have decided that we will do it properly. नंबर 7 आसा जुवारी नगर आणि कांय दीस पयलीं आमी हिंगा डोर टू डोर करपाक येयले आनी जेन्ना डोर टू डोर करपाक येयले तेन्ना जायते लोकांनी आमकां म्हणपाक लागले की आमचे बेसीक एम्युनिटीज आहा ते सारके ना म्हणून आनी तांचो डिमांड आशिल्लो की पळय हो गटर जो आसा तो चोक जावन उदक तेंच्या घरांनी येतालें आनी तांकां भरपूर त्रास जाताले तांकां उबय रावपाक मेळनासलें तेंच्या भुरग्यांक सीक पडटाले आनी तांकां हॉस्पिटलान इतले पयशे मोडपाक पडटाले. सो आयज आमी एक धाकटो एक इनिशिएटीव गेल्लो आसा. हे हो गटर सारको सुयेच्या कडेन पावता तो आमी क्लीन करता टेम्पररी बेसीस. आमी हांगा येयला बिर्ला नियर हांगा मारुती टेम्पला कडेन ते सुलभ टॉयलेट आसा पळय. लास्ट 10 years तेमी BJP लोकांनी काय क्लीन करूंक ना, ते सगळे चॉकअप जाले. आता आमी आमचे महिला प्रेसिडेंट येयला, हांव वायस प्रेसिडेंट आसा, ते मातशी क्लीन करून घेता टेम्पररी. एक फावटी आमची काँग्रेस पार्टी येतली तेन्ना आमी सगळे परमनंट तेमकां क्लीन करून